दुडवा खातीर हांव कितले प्रयत्न केले, कोण कोणाला पुरो मागले, दुड्ड मात्र मेळताची ना. कसं करचे बा. तो पळयल्यार घराक येता म्हणून भिवेतस. दीनी म्हण जाल्यार खंडीत तो आदने फाय घरा येतलोची. तुळसी लेद्राक मिगेल मरिया 3 कास जाता. कसं करचे. म्हाका तर चेडपाय मम्मलपाय एअरपोर्टचे सोडल्यार विंगड गती ना. कसं नेपणी कोर न्हू घेवक तीच हांवें. ना माम सवत की सवो कन जाल्यार कोरो. हांव मम्मलाक निमगून सोडता. होई होई प्रोग्राम चंदा इरदल्ले बा. आमगे एक मईन दुकुनु भारी टेन्शन आसिले. कशी जातकी कितकी कसने प्रॉब्लेम जातकी खंय पण उणेपण जातकी हेंची असतं नव्हे. फंक्शन म्हळ्यार कोरचे होड नाही सुद्धा सुचे होड कष्ट एक एक नमुनेच असतात मग. हा हा ना ना आईल पुरा जन काही भारी खुशी जाल्ले. ते प्रोग्राम जातरी एक सकाळी छान उतर म्हणलं रे. आम्ही कष्ट पविले काही सार्थक म्हण दिसता. हा हा वही तुम्ही येऊ का आसिले. मिगेल बायलन तू सांगतस तसिली. नागराज मामान येऊ का आसिले. कसले येईन इतकी बाईले दवा पुत्त दवा पेटो येत आसिले म्हणून मस्त उडकास केले वही आनवर निमगीत आसिलो. हा हा वही वही कसं करचे. वय्या बा आमगेल तसल व्यापारस्तांक रज म्हणू असना. आम्ही एक दिस अंगडी बागील गल म्हळ्यार गिराकी दुसरीकडे वत्ता ती वय्या बा. वय वय असो होड ना. आणि केदना पुणी तुमका पुरसत मेळटनी येते एखादी काही असले येते. मस्त दिवस जाल तुम्ही आनशी. हा हा दायत बा दायत. हा फोन दवरता. ए दासा कसं आलोचन करतस रे. ते मम्मा कसं म्हळ्यार तिथलं दूर आपण कसले कुलयतस हंग्यो. तुक्ಕು पळयल्यारी मस्त सुस्त जालेल म्हण केस. वय आमगेल फंक्शन तू तुमका पुरा काम दिवक जाल्ले बेजार कोरना कितें. तुक मस्त कुडवाना म्हण जाल्यारी घरा बसा. कशी आता जेवणा टाइम जाल नव्हे. जेवण कोनू एक गडी न्हिदोनू या पक्कने वेळ सांज जाल्यारी जेवचे नका घरान तू राब. पाय सकाळी वग्गी आयल्यार सई जायत नव्हे. हांवें आजी अंगडची के वग्गी बंद करता. 2 दीस तकून अंगडी बंद केलेली नव्हे म्हणून आजी अंगडी बागील कळ्ळे. हांव तुमगेल्याक निमगुका म्हणसिले दुसरे विषय माम. कसं निमगू का म्हणस की निमगी रे. हांव काही पुढे वर येत जोड करतवे तुका. निमगी कसन कष्ट ते सांग. मम्मा म्हाका एक 15,000 जावका आसिल मू. प्रति महिने संबळान तू 2-2 हजार कट करा ती. तर अर्जंट जावका आसिले. हा 15,000 वे. रब्बील पयरी जावका म्हणल्यार हांव खंय वच रे. काल तितले आमगेल घरान फंक्शन जाल्ला मारया. दुड्ड पुरा तक्का समा जाल्ले. हा तुगेल बायले कमी ದುಡ್ಡು दिला मो ती ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗನಿ ಶಿವನ್ दिलेले मिगेल बायलेन दिनिवे. हो ಬಹುಶಃ दिवचकी विसरली की ना कामा गडबडीन तो फायपर गेल्ला सई म्हण लेखली की कसन की. हो तशी जावन निमगी तसवे तू. छे छे ना मम्मा ताचे खातीर हांव दुड्ड निमगितना. बदल सांगका म्हणल्यार ते मिगेल डिपार्टमेंटानय मिगेल बैलेल विशयंत हांव मात्ते घालना मम्मा. ती कसं की अवंगल शिवेंता करता. हांव तंतू ना मम्मा. हे हांव मिगेल खातीर निमगीतस. हांव रीण कोरून घेतिले. तुमकां गोतच नव्हे हांव घर बांदितना महिना तन्ना लागनी गज्जोडण्या लेगी रीण केला म्हणून हे विशय तुमकां गोतच का नव्हे. ಹಾ ವಯ್ಯಬ್ಬ ಮಗ್ ಗೊತ್ತಸ. ತುಗೆ ನಾನು ತಂಗೆಲ್ ದೊಗ್ಗ ನಾನು ಪುರ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವೆ. मग गोतस आता तुम्ही 3 जण भारी फ्रेंड्स मो. तत्तावळी मीट जाऊन लेत असतात मो. हा त्यांनी हेल्प केला. कसं ने दुग्ग जाऊ का मग निमगीत असत वे. ना ना त्यांनी कसं नाही अर्जंट करणी ती.
हावंची रीन घेऊन सुमार टाइम दल नवे थोडे पुणी दिव्या म्हणू एकडे रीन कोरनो दिल मम्मा सुमार टाइम वाडी दिल्ले आता म्हाका वाडी बंचके कष्ट दत्तस तुम्ही एक चूर फोडमन करून एक 15,000 दिला री लायक असेल मम्मा एक उपकार करा ती कसं ने तू असल तीर्सीला की ना वाडीच ಬಂದಿತ್ತಸ ಹಾ ಬರೀ ವಾಡಿ ಬಂದುಚೇ ದಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ರೀನ್ ಬರ್ಚಕ್ ಅನೆಕ್ಕಡೆ ರೀನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಅನೆಕ್ಕಡೆ ರೀನ್ ಬರ್ಚಕ್ ಅನೆಕ್ಕಡೆ ರೀನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಅಷ್ಟಿದಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 15,000 ದಿಯತ್ ಮಮ್ಮ तुगेल काणी कशी म्हळेरी हातांत लोण इदोरगेनो तुप्पाक गांव पुरा भोवलिंत तशी दल्ले तुगेल बायले येत गोळते नाव मारया तिगेला कांय पुणी ದುಡ್ಡು असता ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ತಿ ಕೈ ದೀನ ಮಂತ್ವೆ ಬೈಲೆಂದವೋ ಬಮ್ಮನಂದವೋ ಗೊಳ್ಚು ಕಂಚು ಕತ್ತೀರ घरा ಕತ್ತೀರಿ ನವೆ ನಿಮ್ಗಿರೆ ತಿಗೆಲಗ್ಗಿ ಅತ್ ಮಿಗೆಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾರೆ ಬೇಜಾರ್ ಕೋನ್ಗೆ ನಕ್ರೆ फंक्शन आणि केला मात्र आणि एक महिन सोंडले री हांव दिवच्या व्यवस्था करतेसिले बेजार कोर नक्रे पाप तू केदनाय निमगी तस आत्ताची हे टायमार निमगेल्ली मी ती मिगेलगी नारे एक काम करी एक 15 दिसा पुणे टाइम दी म्हाका 15 दिवसांनी कष्ट मम्मा तो मनुष्य घराक येत म्हूण धमकी घालतस आत सध्या 15 पुणी दिवया म्हणून वद्दाडितस मम्मा तुका कसन सांगता म्हणून कळता ना रे हंगेला प्रमागची पशी बायले लगी निमगू येत नाही रे हा मम्मा पळयता तशी करता तुगेल तोंड पळोवच्या कदाय ना रे मस्त सोलून गेला एक काम करी घरा वचून जेवण कोरनो सुस्त निद्दे एक नीत कळला री आंग मन प्रहगूर जाता बुद्धी चुरकू जाता कसन कोरी येता म्हणून आलोचन करी येता वस्तू घरा वस हांव सांगतले री बायले लगी ದುಡ್ಡು घ्या रे तिगेला ದುಡ್ಡು असताना अशी दुसऱ्याला प्रमागची कसेलेक रे स्वाभिमान हंकार उपर सोड मारया हा दायत मम्मा हांव तुमगेल्या दुड्ड निमगेल म्हूण बेजार करून घेनाका ती हांव कसं पुणी व्यवस्था करून घेता मम्मा वचांगो पुटका तू खाव टाटा पण हರ್ತದೈತ್ವೆ ಅದ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಂ ಕರ್ಕ ಸೀತ್ ಕಲ್ಲನ್ ಹರ್ತಸ ಕೊಕ್ಕಂ ಕೋರ್ನು ಮಗಿರ ಅಮ್ಮನ್ ಕೊಕ್ಕಂ ಕೋರ್ನು एक गडी ताती कोर्नु मगिरी दूध पिऊनु हावनी तू टाटा वಚ್ಚದೈತ್ವೆ ಅನ್ನೈलो ಅಮ್ಮಿ टाटा वಚ್ಚೆ ये पुटका नुता बसते की कशी मिगेल माथ्यून मक्का इक टाटा वचका टाटा वचका ये पुटका तू केक पण सांगलात भाषेत दायना वे अय्यो चरडा मरलवे तुम्ही कसंदर तुमकाजी काली मक नमने सवलिंती आजी चरडा का मरचे कसदला तुमका खंच भूत्रिगला अंगा बितेरी भूत वे तूची हे गरा होड भूत खई मक लागली की शनी खंची तशी पुरा शनी म्हणनी सोनकती शनी देवन कोपल मिळरी आमक चांग दायना अत्त मक्का कसन चांग दल्ला म्हण दवका नवे पूरा तुझी निमिती खई गेलेरी मक्का नाही खई गेलेरी मक्का चांग दत्ताना तू एक टैलरिंग कोरते सुर कोरनो मक मर्यादी नाशी कोरंगल्ले खई गेलेरी टैलरल ब्रह्मनु म्हणतती मक एक अस्तित्व नाशी कोरंगल्ले रोणक गोमा रोणका तुगलन्नक काम कोरनु मस्त सुस्त दला गोमा तकाची कसे की जोर केला हांव तुका लावून नीत करयतदೈತ್ವೆ मगीर हांव तुका टाटा पण हरता रोणक गोदवा रोणका